मुरगांव पालिकेच्या सीओ खातीर बंगल्याक म्हूण फंडांनी जमीन दिल्ली ती 8 वर्सां जाली तशी पडून आसा। हाका सरकार आनी पालिका जबाबदार म्हूण एनसीपीचे जुजे फिलिप डिसोजाचो आरोप। तो आमदार मंत्री आसतना खंय ताणें पालिकेच्या सीओच्या बंगल्याक आनी सिल्वर जुबली वर्सां निमतान म्हूण हो फंड हाडिल्लो। गोयच्या घटक राज्य रुपया महोत्सवी वर्सा निमतान सरकारान पालिकांक खासा प्रकल्पां खातीर म्हूण खासा फंड दिल्लो। कितल्याशाच पालिकांनी हो फंड नेमको खंय कड्डिलो ताचो अजून हिशोब लागना। मुरगांवय खंय तेंच जाला। मुरगांव पालिकेच्या सीओच्या बंगल्या खातीर म्हूण सुवात थारायल्ली ती हीच। ही सुवात सद्या अशी उक्ती पडल्या। थंय सद्या एक गाडो दिश्टी पडटा। आयज 4 वर्सां जाली हो आयज पयलोच न्हू, 4 वर्सां न्हू 5 वर्सां चलता। पयले तेच करताले तेच आसले, पण हांव इतलें सांगता ह्या गव्हर्मेंटान आयज पासून कांयच मुखार वचना। आतां फॉर एग्जाम्पल आयज थिंगा चीफ ऑफिसर बंगलो आसलो, तो चीफ ऑफिसर बंगलो बांदपाक आमी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करपाक आमी 2010 3 करोड हाडून दवरले आनी 3 करोड हाडून दवरलेले एक गोल्डन जुबली एक सेलिब्रेट करप आनी एक आमी फुडाकारी घेवन ते हाडून म्युनिसिपालिटीन 3 करोड दिल्ले। आयज पासून ते कांय जावंक ना आनी आयज पासून तेजे कांय मुखार वचोंक ना। कितले टेंडर जाले, कितले टेंडर जावन गेले, पूण आयज पासून कित्याक जावंक ना। आनी ही जबाबदारी जावन आसा गव्हर्मेंटाची। जेन्ना ह्या लोकांचे पयशे ह्या गव्हर्मेंटाचे पयशे ह्या खात्यान हाडून दवरता तेन्ना इमिजिएटली ते पयशे यूज करपा जाय। आतां होच चीफ ऑफिसर बंगलो तर बांदतले जाल्यार तेन्ना तर 2010 तर 3 करोडांनी जाताले ते आयज 7 करोडान 8 करोडान जावपा ना। म्हणटकच हे एक्स्ट्रा पडले आनी एक्स्ट्रा जावपाक आनी काम तशें पेंडींग दवरपाक जबाबदारी कोण? जबाबदारी म्हणटा ती म्युनिसिपालिटी, जबाबदारी म्हणटा तो गव्हर्मेंट। म्हाका उगड आसा फ्रांसीस डिसोजा जेन्ना मिनिस्टर आसलो, अर्बन मिनिस्टर, तेन्ना येवन ताणें फावंडेशन घातलें आनी ताणें सांगलेलें आमी फावंडेशन घालता पूण आमी फावंडेशन घायलें म्हणटून काम सुरवात करता चालू करता जाल्यार जालें काम चालू। आयज पासून तशें आहा, डेमोलिश करून दवरलेलें आहा, लँड ओपन आहा, पूण थिंगा कांयच येयना। एका जबाबदारी गव्हर्मेंट आनी एका जबाबदारी म्युनिसिपालिटी। प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। क्रांती मैदानाच्या खांब्याचेर उरिल्ले 198 स्वातंत्र्य सैनिकांची नांवां घालचीं आनी उरिल्लें काम बेगीन तडीक लावचें म्हूण स्वातंत्र्य सैनिकांच्या संघटनेची मागणी। सुदिनान खंय जी कितें म्हायती आसा ती दिवंक लायिल्ली ती सगळी दिल्या, मात फाटलें सुमार वर्सभर जालें उरिल्लें काम खंय सामकेंच स्लो चल्लां। आता 2017 ते आज मे म्हयन्याचो 2018 जाले, फुडलें काम कित्याक जायना? आमी ताणें आमकां सांगलें हे स्वातंत्र्य सैनिकांनी काम करून दिवंक जाय, आमकां जी म्हायती जाय ती तुमी दिया। आमी सतत हाजे पयलीं 13 साकून आमी कामां लागिल्ले, ताणें कसली चूक आसूं जायना, होय आमी सामकी काटेकोर वेवस्था केल्ली। आतां सादी गोश्ट म्हणजे जाता फुडें त्या खांबांचेर कशी कशी नांवां येवची हें आमी तयार करून दिलां। प्रत्येकाची पळया आडनांवा प्रमाणे अशी हे आमचे स्वातंत्र्य जे 198 हांवें तुमकां सांगल्या। जर हें करीत बाबा हो बसना तो बसना हें उपयोग ना आमकां, आमकां ही नांवां जाय अशी आमची मागणी। कितें काम उरलां तें बेगीन करचें इतलें। सुदिनान स्वातंत्र्य सैनिकांक क्रांती मैदानार ल्हानसो हॉल आनी एक रूमय दिता म्हूण सांगिल्लो, तो खंय केल्लो ना। मंत्र्यांनी सांगिल्लें हें करून दिल्लें की आमकां तुमकां थंय एक ल्हानसो हॉल आनी रूम ते बांदून दिता म्हूण सायडीक कुशीक जे जाग्यार ते मुत्री बित्री पळय हें केल्या थंय कुशीक बांदून दिता तेय लक्षांत घेना आनी कांय ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेव एक कमर्शियल ब्रेक।